वेस्टर्न बायपासाचेर आमदार कायतू सिल्वान फ्लायओव्हर बांदून दिवचे म्हण मागला। मात भाजपा सरकार थंय केन्नाच फ्लायओव्हर उबारचे नात अशी टिका आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या। फातोड्डेच्या शेतकऱ्यांक ह्या बायपासा खातीर त्रास जावचे नात हाची दखल घेतले अशी तांणी मुखार सांगला। आरडीएस गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नाईक। फ्लायओव्हराचें कितें जाता तें म्हाका खबर ना। हांवें मागिल्लें की खूब कडेन तें हें घालचें म्हणून कितें बॉक्स कल्वर्ट्स आनीक थोड्या जाग्याचेर स्टिल्सांचेर करचें म्हणून। म्हाका दिसता फातोर्डा मतदारसंघान आमचें जें कितें जावपाक जाय तें जातलें। जें आमच्या कायतून मागलां की फ्लायओव्हर जावचो म्हणून। फ्लायओव्हर म्हाका खात्री आहा हो सरकार दिवचो ना म्हणून। एक 230 कोटीचो कितें प्रोजेक्ट आहा। फ्लायओव्हर केल्यार तो इट विल गो टू मोर दॅन 1000 करोड। जें कितें करपाक जाय फातोर्डेचे शेतकारांक राखपाक तें आमी करतले। Those box culverts will be good enough as far as we are concerned. Some damage is going to be done because it's after all changing the status quo. And status quo change करतना थोडी कितें डॅमेज जाताच। सगळ्या कडेन जाता। आमी रिंग रोड करतात बोर्दा। हो रस्त्याचेर अशेंच थोड्या जाणांचें बारीक थोड्यांचें ऑब्जेक्शन आसलें। एक्चुअली ऑल अक्रॉस पार्टी लायन्स एवरीवन इज सपोर्टेड डेव्हलपमेंट। आतां लेटेस्ट आमी रोड वायडनींग करतात बिटवीन ओल्ड मार्केट रवींद्र भवन सर्कल टू आल्लेम। हाजे भितर वायडनींग खूब जातलें। आमी लोकां कडेन कोऑपरेशन मागतात आनी जो रस्तो वायडन जातलो तो रस्तो विल बी अ व्हेरी सिग्नेचर रोड फॉर द पीपल टू सी। सो लोकांनी कोऑपरेशन ताचेर दिवचें कित्याक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावप हो सगळ्यां खातीर गरजेचो। आनीक हें इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक रोड वायडनींग करपा खातीर एकूय स्क्वेअर मिटर और स्क्वेअर इंच जमीन हांवें एक्वायर करूंक ना। दिस इज ऑल बीन वॉट आय हॅव इनहेरिटेड. So we are only using that. In any case, it is in the possession of the government at the moment. So तातून कांय डॅमेज कोणाक जावची ना। सो इवन आतां रिंग रोड आमी जो प्लॅन केला काल आमी बसून आमी तो बोर्दा रिंग रोड प्लॅन करतात तातून आमी पळयतात की खंयच्याच प्रायवेट कोण लँडलॉर्डाक त्रास जावचो न्ही, ताजी जमीन वचची न्ही। सो मुकुंदाद एरिया हीच घेवन हाजेर रस्तो करप असो आमी ट्राय केल्लो।